परतून युनिव्हर्सिटी कॅन्टिनात किडे सापडले मातशें कितें तरी व्हिडिओ व्हायरल जाला. आतां सो इश्यू विशय कितें आतां परत परत पयर BJP युथान भारतीय जनता युवा मोर्चान थंय गेले, ताट उडयले आनी ते म्हाका दिसता 20-30 एक जाण 40 एक जाण आशिल्ले. ताट उडयले, टेबल धोडायले आनी म्हणले किडे सापडले. फूल नौटंकी केली. बिकॉज तांकां फक्त हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें मिडियान तांकां स्पेस जाय आनी ताणें सांगता तशें ताणें केलें आनी करतकीच परत किडे सापडले. सो हांगा म्हाका समजना की हो जो हे भारतीय जनता पार्टीची निकम्मा सरकार आसा पळय ती भुरग्यांच्या हेल्था बरोबर कित्याक खेळटा. ताणें तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आशिल्लो मेन ताका काडलो आनी दुसरे कोणाक हाडलो. आतां तेन्ना दुसरो कोण हाडटा तुमी मातशें FDA चॅकींग करा. तुमी ते जेवणान खरें आतां परत जेवण जें हाडटा तेतून तें जेवण सारकें आहा, इज इट एडिबल नॉट, विल इट रिस्क द लायव्स एंड द हेल्थ ऑफ द स्टुडंट्स हें मातशें चॅक करपाक न्ही. कित्याक एकदां ऑलरेडी सापडला आनी तुमच्या कॅन्टिनीत मॅसीव फ्रीज केल्ले ताणें ते आसतनाय बी परत जेवणान किडे सापडले म्हळ्यार ही फकाणां चल्ल्या. ह्या एज्युकेशन मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदतां आनी जोडी नंबर 1 हेल्थाचो प्रश्न विश्वजीत राणेक विचारपाक सोदता की तुमी हेजेर कितें एक्शन घेता. जेन्ना तुमकां हे नौटंकी करून सगळें करपा आशिल्लें बट खरें सत्य जें आहा तें परत भायर सरलें. हांगा राजकारण करपाचो प्रश्न ना. हांगा गोंयच्या भुरग्यांचो आरोग्याचो विशय आहा. हे सिरियसली मातशें घेयात आनी बेगीच्या बेगीन हेजेर एक सोल्युशन काडा. आनी आय रिक्वेस्ट की FDA टेस्टींग जावपा जाय जें जेवण आसतलें आनी कोण केटरर आसतलो पळय तोय सारको कोण सर्वीस करतलो तेजें मातशें प्रोफायल काडा. तो कसो कितें बेश्टें हाडटा आनी जेवण दिता आनी परत परत तेतून किडे सापडटा. एकदां जालें, दोनदां जालें आनी ते व्हडले हड्डे पडयतात BJYन. सो हें बेगीच्या बेगीन थांबपा जाय आनी जर हें थांबुना न्ही जाल्यार आमकां एक्शन कितें घेवची पडटली. डोंट प्ले वीथ द लायव्स ऑफ आवर स्टुडंट्स प्लीज. ही रिक्वेस्ट तुमकां पडून गेल्लें न्हय दिसता. म्हाजे कडल्यान आमच्या युवकां कडल्यान सगळ्यां कडल्यान तुमकां विनंती आसा की अशी फकाणां करनाकात. आमच्या भुरग्यांची डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. डोंट टेक द गोवन यूथ आज चिल्ड्रन दे आर द फ्युचर ऑफ गोवा एंड आर नेशन आनी तेंच्याच आरोग्या बरोबर तुमी खेळटा. लज दिसना तुमकां. बेगीच्या बेगीन ह्या मुख्यमंत्रीन आनी तोच एज्युकेशन मिनिस्टरी तोच बेगीच्या बेगीन हेतून दखल घेवची आनी ते बेगीच्या बेगीन सॉल्व करचे. नौटंकी तुमी शब्द वापरलो. नौटंकी कसली? नौटंकी कित्याक आमी हरशीं जेन्ना वता काँग्रेस डेलिगेशन वता खंयचेय आमी युनिव्हर्सिटी आमी NSUची कितले फावटी डेलिगेशन आमकां पुलिसांन आडयता. 2 जाणां भितर धाडटा, 3 जाणां 5 जाणां डेलिगेशन म्हणटा. हांगा 40-50 जाण जाता. ताट उडयता टेबलाचेर, टेबल धोडायता, सगळे फूल ड्रामा करता. भिवपाची गरज ना, हें ना तें ना आनी ती फक्त नौटंकी ओन्ली टू शो टू गेट सम स्पेस इन कॅमेरा. हांकां एक्चुअल ते इंटेन्शन नाशिल्लें सॉल्व करपाक प्रॉब्लम आनी आतां दुसऱ्या दिसा परत सापडले. आतां तुमी तेन्नाच समज इतले नौटंकी केला जाल्यार सोल्युशन तरी हाडा. सोल्युशन हाडा, प्रॉब्लम सॉल्व करा. हांगा तुमचे कोण भुरगे सगळे जे आमचे व्हडले व्हडले मंत्र्यांचे भुरगे कोण शिकना थंय. आमचे आम जनतेचे गोंयचे आम जनतेचे मिडल क्लास, लोवर मिडल क्लास तेंचे भुरगे हेंचे बाकींच्यांचे भुरगे भायर फॉरेना वता शिकपाक. गोंय युनिव्हर्सिटीन कोण येना. सो ह्या लोकांचे तुमी चिंता. हे लोकांचे पयलीं चिंता. तुमकां जाताले तुमचे भुरगे आशिल्ले जाल्यार तुमी कितें करता आशिल्ले. ह्या मंत्र्यांचे सगळ्यांचे भुरगे समज शिकताले जाल्यार ते कितें करता आशिल्ले. तांकां किड्याचें जेवण खावयता आशिल्ले. सो हेजेर तुमी सोल्युशन काडा आनी बेगीच्या बेगीन सॉल्व करा. तुमी जेन्ना पयलीं गेले तेन्ना रेस्टॉरंट तुमचे इतले कांदा मनार घेवना. ना आमी पयलीं गेले. आमी इनफॅक्ट NSUआन हो विशय एक दीस पयलीं घेतला. BJY म्हाका क्रेडीट घेवपाक सोदता. तुका जाय ते क्रेडीट घे, आमकां क्रेडीट तुमी घेता कांयच प्रॉब्लम ना. सोल्युशन हाडा, प्रॉब्लम सॉल्व करा. एक दीस पयलीं NSUआय सुद्दां गेल्ले. NSUआन सुद्दां आमी मेमोरेंडम घेवन गेले. सांगले 2 जाणांकूच भितर सरपाक मेळटा, 2 का 3 जाणां भितर सरपाक मेळटा. हांगा 40-50 फौज तेंची गेली आनी भितर सरता आनी हड्डे पडयता आनी तांकां सगळ्यांक अलावड आहा. तांकां कायदो लागना. कायदो हो आमकांच हें दिसून येता. पूण ज्या तरेन रेजिस्ट्रारान तेंचे आयकून घेतले आनी तांकां जाय तशें प्री प्लॅन्ड हे रेजिस्ट्रारान जे आयकून घेतले तेंचे इट वॉज फुल्ली स्क्रिप्टेड अँड फुल्ली प्री प्लॅन्ड.
फुल्ली प्री प्लॅन तुम्ही प्लॅन करता जाल्यार सुद्दां करा सरकार तुम्ही जाय ते नौटंकी जाय ते प्लॅनिंग करा बट सोल्युशन हाडा ते करून सुद्दां नौटंकी करून प्री प्लॅन करून सुद्दां तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना म्हणल्यार आनी कितें म्हणटा आसपाचें बेगीच्या बेगीन इंटरवीन जावचें एज्युकेशन मिनिस्टरान बिकॉज ही हॅज टेकन इट फॉर ग्रांटेड आनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करता ना म्हणटा रजिस्टरान तुमचे कितें आयकूंक नाका म्हणटा त्या तरेन तेंच्यांनी रजिस्टराक आयकुना मुद्दाम म्हणून आयकुना न्ही तांकां कितें आहा ते क्रेडीट तांकां बीजेपीक दिवपाक जाय कोणाक रजिस्टराक 100% सो रजिस्टर तेंच्यात 100 सत्ता तेंच्या गव्हर्मेंट तेंच्या सो सगळे लोक तेंच्या तांकां तेंच्या हांव म्हणटा दिया क्रेडीट पण सोल्युशन हाडा कॉन्ट्रॅक्टर सस्पेंड केला तरी सुद्धा ताका सस्पेंड केलो अशें म्हणून तरी आयकलां कशें मेळटा? इमिजिएटली सस्पेंड केलो आनी सस्पेंड करून परत दुसरे कोणाक तरी भायल्या मनशाक मागीर 1-2 दिसां खातीर अशें कितें दिलें ते जेवण हाडलें आनी तितून किडे परत सापडले म्हणजे तुम्ही जे भायल्या मनशाक सुद्दां दिता कॉन्ट्रॅक्ट ते आतां पळय तूं ऑलरेडी सापडले किडे तुम्ही दुसऱ्या मनशाक दिता तेन्ना एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे द्या चॅक करा तुम्ही स्वता खाया पयलीं ते भुरग्यांक दिवच्या पयलीं हांव ते सगळ्यांक जे अथॉरिटीज आसा तांकां सांगपाक सोदता तुम्ही स्वता पयलीं ते जेवा तुम्ही खाया पळया किडे आसा जाल्यार आनी मागीर भुरग्यांक द्या हरशीं हांगा व्हडले व्हडले नेते येता व्हडले तुमचे मंत्री येता तांकां फूड टेस्टर्स बी दवरतात तुमी व्हडले व्हडले फूड टेस्टींग तुमी जेवच्या पयलीं 5 स्टारान फूड टेस्टर दवरतात पण आमच्या भुरग्यांक तुमी किडे खावयतात हो आनी हांव आनीक तुमकां एक रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्रीक स्पेशली की तुमी आतां इतले स्कीम केला पळय म्हाजें घर म्हाजे बस म्हाजो कितें फ्लॅट आनी माती तशेंच तुमी म्हाजे किडे म्हणून एक स्कीम काडा म्हाजे किडे म्हणून स्कीम काडाय कित्याक हे तरेन जे डेली असे किडे आतां दिश्टी पडटा पळय आमकां जेवणात ते म्हाजे किडे स्कीम काडपाक एकूच तितलेच उरला आय थिंक ते काडटकीर तरी मातशें कितें बंद जावपाक शकता दॅट इज माय ओनली सोल्युशन तुम्ही आतां परत प्रोटेस्ट बीन करतले सॉल्व जावना इश्यू जाल्यार 100% प्रोटेस्ट करतले जावंक अशें दिसता न्हू आयज परत जावना अशें दिसता सो आमी NSY आमचे कितें स्टुडंट्स विंग आसा आनी स्टुडंट्स विंग आमचो हो विशय घेता पण युथ काँग्रेस आनी स्टुडंट्स विंग दोनी मेळून NSY मेळून आमी हेचेर कितें तरी आमी एक्शन घेतले तूं वगैरे दिसता कोणतरी मुद्दम केला अशें परत मेळप परत मुद्दम म्हाका दिसना पण म्हाका दिसता दिस इज फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट दिस इज केअरलेसनेस अँड टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड दे हॅव टेकन गोवा गव्हर्मेंट हॅज टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड वेदर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन एनीथिंग सो ते काम आमचे तेंचे सिरियसली घेना तेंचो रिजल्ट तुका दिसतले आनी येता ते इलेक्शनाक पण ते कांय सिरियसली घेना म्हणून हें जाता